राज्य मान्यता दिली आणि आज जो शिगमो आम्ही जे हांगा पार्टिसिपेट जाता जे सगळे कार्यकर्त्यांक ज्यांनी हांगा काम करपाक जी त्यांनी हे दिले ते श्री रवी नाईक आणि फोंडा शिगमोत्सव समिती ही इवन अंतुश शिगमोत्सव समिती जेका कार्यालय आसा आमकां एक आमचे स्वताचे असे कार्यालय आसा ती सगळे रवी नाईकांचे आसा शिगमो हो आमी फुडेंच्यान सुरू केलो हो गोंयांत पयलो हेजे लेवलाचेर कंपिटिशन म्हणजे आमचे मागोवपाक अशी 1980 आमी जेव्हा म्युन्सिपालिटी आमी एग्जाम पयलीं केल्ले मागीर तो आमी दुसरे पातळीचेर शिगमो गोंयभर पावयलो गोंय आनी तेच बरोबर आमी शिवजयंती बी आमी सुरवात केली शिवजयंती आमी आमकां सुरवात केली गोंयभर आमच्या सगळ्यांक पावयली आनी आतां आमकां आमची जी आसा पळय की आतां शिगमो हो शिगमो आसा तो बंद जावचो म्हणजे एक उमेद आसता की गांवांनी लोक आहा तांकां उमेद आसता गांवांनी कशे लोक आसात झगडटा बंद उरल्या अशें थोडे कडेन बंद जाल्लें आसा म्हणून तेका लागून कितें आसा हांगा सगळ्यांक उमेद भागोवपाक आनी बरे तुमचे भुरगे बरे तयार जाता आसा आर्टिस्ट ते बरे फ्लोट तयार जाता बरे अशें आनी आमकां दिसता की जे गोंयचे नंबर 1 आमचे तालुक्यांत जाता आनी हे बरे फोन करतात आनी आमकां कळून सारकी आनी पळोवपाक खूब गर्दी आसता भुरग्यांनी आनी ही जी आसा आमची ही आसा परंपरा जी शिगम्याची खूब 17 वर्सांची ती आमी चालू दवरल्या आनी आमी चालू दवरपाक तुमचे पत्रकारांची सगळ्यांची आमकां सपोर्ट आसा त्याच बरोबर आमचे पुणे तालुक्याचे सगळेचे लोक आसा तेंचे सपोर्ट आसा सगळ्यांचो आनी हे एका भायले दादले भुरगीं सगळीं भाग घेतात आनी अशीच तेणी भुरग्यांनी भाग घेवची आनी मोबायलाची चित्रता आसा 26 तारखेर सांजे वेळाचेर ते आमच्या फोंड्या बस स्टेशनाचेर सगळी चित्ररथ आनी शिगम्या मेळ हे सगळे येतले त्या खातीर उमेद पळोवपाची आनी सगळ्यांनी भुरग्यांक घेवन येवची पळोवपाक आनी अशेंच हे आसा एक काम करपाक जाय एकूच आमचे कडेन आसता सगळो आनी मन बरें आसता तें काम करपाक